रचलेल्या संवसारान जल्मान हाडटा आमकां माय बाय जायतेच गोश्ट त्रास सोसून पोटाची भूक मारून ती आमकां वाडयताय कांयच आमकां उणें ना जावं नाक्षो जोरून काम कोत्ताय पूण हांसो मुखा मोळार दुख आपलेली पळोवन कांयच आमकां कळोंक दिनाय माहिती 9 म्हयने कुसल्यान सांबाळून तुका संवसाराचो उजवाड दाखयता पुरे तोरेन घोराबो चलो पायरात दीस त्रास काडून पयशे जोडूंक खर्च येता दोगांय हाताक तुज्या धरून सांगातान पावलां मारून तुका चलोंक शिकयता पूण तूं पांयार उबो रावतोच व्हडपण कुडीन रिगतोच खाशा मांयक पायक तूं विसोत्ता पूण तूं पांयार उबो रावतोच व्हडपण कुडीन रिगतोच खाशा मांयक पायक तूं विसोत्ता आयज घर जावंक पावला कितल्याच आमच्या जाणट्याचे आपल्या भुरग्याक लागून ती तुका घोडून रडटात हाल पडूंक जायना तांचे खंय आमची चूक जाली काय शिंडी कोत्तात देवाचेर पूण इतले दूख सोसून पासून वायटी मागोना बरें जावं म्हणटात भुरग्याचे भुरग्याक पडोवंक ती आशेतात उमऱ्यार बसोन रावतात आपल्या दोळ्यान तेल घालून पूण भुरग्याक मातूय कुसियेंच ना एक फोन तरी करून तांची खबर घेवून ह्या हुस्कोत माय पाय सोवे बेमान काडीस तुमचे कितले जायत दारून ती उगडास तुमचो कोत्तात आपलो आख्खो दीस जातात तुमच्या पासत मागणें करून उगडास तुमचो कोत्तात आपलो आख्खो दीस जातात तुमच्या पासत मागणें करून उगडास दोरात तुमी एक दीस आवय वो बापूय जातेली तेन्ना तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां हाजी ल्हान घातल्यार सांगात कितें कोत्तेली तुमच्या कोरण्याचो उगडास येवन पातोक तुमचे तुमी रोडटेली बोगसोणे मागोंक आशेतेली पूण कितले रोयल्यारूय माय पाय परत ना मेवतेली देखून नियाड कोर मनशाक आतांच उपाय घे
उपरान रोडोन फायदो ना मायक पायक परत घरा हाड कारण तांच्या मोगा असलो दुसरो मोग ना मोगान सेवा तांची कोर उपकार तांचो तुका चोड ते पडूंक मेळचो ना जी कोण माय पायक दुखयतात तांचे गोश्ट विसरतात तांकां देव केन्नाच बक्षिचो ना सगळीं आमी जावन आसात माय बायचे उपकारी तांचे म्हूण वडगीर कांय ना।